मग ऐकपनो तुमकां येवकार दिता आसतना आमच्या स्टुडियोत आज आसात डॉक्टर प्रथमेश प्रफुल्ल डिचोलकार. दोतोर येवकार. आमच्या ह्या कार्यक्रमात फोन इन अस्तुरी कार्यक्रमात तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता आसतना आयज आमचे खातीर महत्वाचो विशय आसा दोतोर, तो म्हळ्यार पावसान जावपी दुयेंसां आनी उपाय. आनी ह्या विशया खातीर आमी आमच्या आयकुप्यांक उलो मारता. तांणी आमकां फोन करचो. तांचे कितेंय प्रश्न ह्या विशयाचेर आसा जाल्यार तांणी विचारचे. फक्त फोन इन अस्तुरी म्हणून बायलो न्ही जाल्यार कोणेय प्रश्न विचारूं येता, कारण पावसान जावपी दुयेंसां ही सर्रास दोतोर सगळ्यांकूच जातात. दोतोर खूब बरें दिसलें, आमकां आनंद जालो. तुमी खास आमचे स्टुडियोंत आज उपलब्ध आसात. अवघे 8 वर्सांनी तुमी खुबशी बरी मेहनत करून तुमी एक बरे दोतोर म्हणून तुमचें नामना जाल्ली आसा. गोंय वैजकी महाविद्यालयांत तुमी MBBS केलें आनी ताजे उपरांत फाटीं वळून पळयनासतना तुमी ही प्रॅक्टीस चालूच दवरली. आनी महत्वाचें म्हणजेच गोंयच्या वैजकी महाविद्यालयांत तुमी 4-4.5 वर्सां काम केलें. आनी दोतोर आतां तुमी प्रायमरी हेल्थ सेंटर करंजाळे कांसावली माफ करात, हांगा तुमी एक मेडिकल ऑफिसर म्हणून आमच्या सगळ्या रुग्णां खातीर उपलब्ध आसात. आनी अशा वेळार तुमी रुग्णाक म्हणजे वेळ काळाचो बंधन दवरनासतना सगळ्या रुग्णाक तुमी पळयतात, म्हणून तुमकां मना पासून आमी उपकारी आनी परबी भेटयता. दोतोर, आयचो हो सुंदर विशय आनी ह्या विशयान पावसान जावपी दुयेंसां आनी उपाय म्हणटकूच पावस वरंदारीनी पडटा न्ही. म्हणटकूच ह्या पावसान खास करून पावस मातसो कमी जावंक लागलो काय ना मागीर दुयेंसाचो पावस पडूंक लागता न्ही. म्हणटकूच दोतोर कशे तरेची दुयेंसां पावसान जावं येतात, शक्यता चड आसतात अशे दुयेंसांची? सांगपाचें म्हटल्यार पावसाचे आमी सगळेच आमी आतुरतेन वाट पळयता. आतां हिटूय इतली जाल्ली, आमचे 2 समर मंथ्स इतले गरम आशिल्ले. रायट फ्रॉम किड्स टील अडल्ट्स सगळेच पावसाच्या आतुरतेन वाट पळयताले. पण ह्या वर्सा पळयलें आसता तुमी पावस चडूच जालो. सो दीस ट्रान्झिशन ओके फ्रॉम हॉट टू यू कॅन से समवॉट लायक अ डॅम्प अँड कोल्ड वेदर. ओके, इट ब्रिंग्स न्यू लायफ. ओके, तशेंच आमी पळयता शेतकरी सामको कामाक लागता. ओके, इट इज ब्रिंगींग अबावट न्यू लायफ. ओके, हेच्याच वांगडा बरीचशी दुयेंसां, बरेचशे व्हायरसीस आसता, बरेचशे आमचे मायक्रो ऑर्गेनिजम आसता, तेंचे सुद्दां लायफ ग्रो आनी थ्रायव जाता ह्या सिजनान. ओके, मेन कारण ही दुयेंसां जावपाची ओके म्हटल्यार आमचे जे जंतू आसता ओके तेंचें पॉप्युलेशन खूपच वाडटा. मेनली बिकॉज आमचे जे वाऱ्यान जो मॉइश्चर कंटेंट आसता ऑर यू कॅन से आमच्या जो मातयेन जो मॉइश्चर कंटेंट आसता ते वाडटा. ओके, पाणी पाणी म्हणजे जीवन. सो every organism requires water. Okay, and with this water it brings about its own new set of diseases you can say. Okay, म्हणजे जे कितें इनटेक आमी करतात तातूंतल्यान जंतू पोटान वतात आनी ही दुयेंसां आमकां लागू जातात. दोतोर, व्यवस्थीत उत्तर तुमी आमकां सांगलें, आमच्या आयकुप्यांक कळपाक बरें, कारण आमचो कॉलर ऑनलायन आयिल्लो आसा. आनी आयचो आमचो विशय आसा पावसान जावपी दुयेंसां आनी उपाय. आमी जाणून घेवया आमचो कॉलर कोण आसा तो. हॅलो. हॅलो, कोण उलयता? हांव पुजा नायक उलयतां फोंडेसून. ओके, पुजा बाय, दोतोर आसा, उलय. डॉक्टर, म्हजो प्रश्न असो आसा की जोर आयल्या उपरांत कितल्या दिसांनी ब्लड टेस्ट करपाचें? ओके, थँक्यू फॉर द क्वेश्चन. पळय, पावसाचें म्हटल्यार बरीचशीं दुयेंसां आसता. आमी कॉमन म्हटल्यार समज कॉमन कोल्ड जाला तुमकां, किंवा बेश्टे इन्फ्लुएन्जा जाला, किंवा तुमकां समज पाण्याच्या हितून दुयेंसां जाला, लायक यू कॅन से तुमकां टायफॉयड जाला, किंवा बेश्टे डायरिया जाला. ओके, किंवा तुमकां कामीण मेळटा. ओके, किंवा तुमकां जोरा वांगडा असोसिएटेड बॉडी पेन आसा, इतलो पेन की तुमची हाडां फोडटा कशी दिसता तुमकां. ओके, सो डिपेंडींग ऑन द टायप ऑफ इन्फेक्शन तुमकां जाला एकॉर्डिंगली टेस्ट करप. सो तुमकां दिसता की समज तुमी सस्पेक्ट, समज आमी म्हणटा की तुमकां बेश्टो कॉमन कोल्ड जाला.
okay, we don't usually advise any blood test. Okay, it could be managed with symptomatic like medicines घेऊ शकता तुम्ही थंडेचे, ओके, खोकल्याचे शरप, ओके, जोर येता जाल्यार तुम्ही कितें पॅरासिटामॉलचे टॅबलेट घेऊ शकता, ओके, प्लेंटी ऑफ हॉट फ्लुइड्स, ओके. इट युजली पासीस अवे इन 3 to 4 days. ओके, ताका अशी स्पेशल टेस्ट बीन करपा जाय अशी कांय गरज ना. जर तुमकां डावट मारता की तुमकां असो डेंगू जाला, ओके, किंवा मलेरिया जाला, द अर्लियर यू टेस्ट द बेटर म्हणटा आमी. ओके, आतां डेंगू कसो, डेंगूचे 3 वेगळे टायपाचे टेस्ट आसता. ओके, डेंगू NS1 एंटिजन आसता, ओके, IgM डेंगी आसता, IgG डेंगी आसता. आतां समज NS1 एक एंटिजन आसता तो युजली आमच्या ब्लडान विदीन फर्स्ट 5 days असो मेळटा आफ्टर द सेट ऑफ फिवर. सो त्या दिसान टेस्ट केले तर ते तुमकां पॉझिटिव्ह येवपाचे लक्षण आसा. ओके, नाव सेम थिंग इफ यू से इफ यू वॉन्ट टू गेट दॅट एंटीबॉडी टेस्ट, मिनींग तुम्ही समज IgM एंटीबॉडी करता, सो इट युजली शोज इन ब्लड सम टायम लेटर. ओके, सो मे बी आफ्टर fourth or 5th day onwards it shows in your blood. So केन्ना केन्ना कितें जाता, इफ वी एग्रेसिवली गो टू टेस्ट, केन्ना केन्ना आमकां टेस्ट नेगेटीव मेळटा. ओके, आनी आफ्टर सम टायम मे बी ऑन इफ यू टेस्ट ऑन द 4th or 5th day मे बी इट कम्स पॉझिटिव्ह. ओके, अंडरस्टूड न्हू. सेम थिंग इज मलेरिया बीन आमकां बेगीन सांपडटा. ओके, सो यू कॅन, it is advised usually after first 2 to 3 days of onset of fever, okay, to get yourself tested. Okay, along with the malaria dengue test, you can also do something called as आमचे टोटल ब्लड काउंट म्हणटा. ओके, तेतून आमी मेन आमचे हे आसता ते आमी टोटल काउंट्स पळयता आनी प्लेटलेट काउंट्स पळयता. ओके, जर तुमचे प्लेटलेट काउंट्स खूपच कमी आसा आनी तुमचे टोटल काउंट्स खूपच वाडला, देन यू मायट ऑल्सो रिक्वायर एडमिशन इन अ हॉस्पिटल. ओके, इफ तुमचे टोटल काउंट्स आनी प्लेटलेट काउंट्स बरे आसा देन हे दुयेंस घराच मॅनेज जाता. ओके, हेका अशें स्पेशल ट्रिटमेंट अशें, एस्पेशली डेंगू आतां साथ चल्ला गोंयान म्हणून सांगता, हेका स्पेशल ट्रिटमेंट अशी कांय ना. ओके, यू हॅव टू जस्ट स्टे हायड्रेटेड, जाता तितले फ्लुइड्स घेवपाक जाय. ओके, तुमी आमचे जाणट्यांचे ऐकले आसतले, डेंगू जालो की आमी पपयाचे ज्यूस करून पिवपा जाय, पपयाच्या पानाचो ज्यूस करून पिवपा जाय. Okay, so these are all modes of improving our platelet counts plus keeping ourselves hydrated. Okay, so जर तुमकां आतां लूज मोशन जाला समज, ओके, सो आमचो युजली मोस्टली सस्पेक्ट आसता इट कूड बी वायरल. ओके, जस्ट वायरलूच आसूं शकता, आमी एंट्रायटीस म्हणटा तेका, किंवा जर तुमचे लूज मोशन इफ इट इज 3rd or 4th day आनी ते स्टॉपूच जायना आनी तुमी मेडिसिनी घेता तरी स्टॉप जायना, then it will be advised to get test for typhoid. Okay, understood न्हू. टायफॉयडाचे युजली आमी देन अकॉर्डिंगली आमकां एंटीबायोटिक्स बीन दिवपाक आमी स्टार्ट करूं शकता. ओके, युजली आमी एडवायज इन डायरिया ऑल्सो आमचे युजली एडवायज आसता की स्टे हायड्रेटेड. आमी म्हणटा ORSचे पाणी पिवपा जाय, जाता तितले लिक्वीड डायट घेवपा जाय. ओके, समथींग ऑफ दॅट सॉर्ट. पुजाबाई, समाधान जालें आसतलें तुमकां? हय हय. हां, देव बरें करूं, असोच आमचेर मोग आसूं न्ही. हां, तुमकांय देव बरें करूं. बरें, हां, थँक्यू व्हेरी मच. हय दोतोर, ताजे एका प्रश्नान तुमी खुबशीं उतरां आमच्या आयकुप्यांक दिल्लीं आसा आनी म्हाका दिसता बरेचशे लोकांक आतां कल्पना आयल्या आसतली पावसान जावपी कशे तरेची दुयेंसां आसूं येतात. डेंग्यू म्हण, टायफॉयड म्हण, मलेरिया म्हण, खंयचीय दुयेंसां लागू येता न्ही. म्हणटकूच दोतोर, अशे तरेची ही दुयेंसां खंयची दुयेंसां कित्या खातीर जातात, कशीं जातात, ह्या संदर्भांत दोतोर आमी अजुनूय थोडेशें तुमचे कडल्यान जाणून घेवपाक रावता. दोतोर, आमी एक म्हत्वाचो जो प्रश्न आसा तो तुमकां म्हाका विचारीन दिसता की ह्या पावसान खंयची दुयेंसां दोतोर लागूंक शकता, म्हणजे जाची लागणूक जाता आनी कशा संदर्भांत अशी दोतोर? बरेच मोड्स आसा. ओके, ऑफ ट्रान्समिशन. ओके, फर्स्ट मोस्ट कॉमन इज आमचे पाणी. ओके, नेक्स्ट मोस्ट इज एअर. नेक्स्ट आमचे म्हणटा आमी वेक्टर बॉर्न. वेक्टर बॉर्न मोस्टली आसता आमचो मॉस्किटो म्हणजे मच्छर. अच्छा. ओके,
आनी लास्टाक आसता आमचे युजली स्कीन इन्फेक्शन्स एंड ऑल दॅट. ओके, सो आतां प्रेझेंटली गोंयान आमचे साथ चल्ला म्हटल्यार कॉमन कोल्ड आनी डेंगू. कॉमन कोल्ड युजली जाता आमच्या हवेन ह्या सिजनान एस्पेशली. ओके, बिकॉज मॉइश्चर कंटेंट वाऱ्याचो चड आसता. ओके, म्हणून वायरसाक कितें ग्रो जावपाक चड ताका न्युट्रिशन मेळटा, चड संदी मेळटा. ओके, सो वायरल कितें आसता तुमकां बेश्टो कॉमन कोल्ड आसूं शकता. ओके, थोड्यांक ह्या सिजनान दोळे येता चड. ओके, एंड दीज आर सेल्फ लिमिटींग, म्हटल्यार तुमी कितें ताका वखदां सुद्दां करना, तुमी अशें काडे केले कितें किंवा गरम कितें म्हणटा हळदीचें दूद पिलें. ओके, बरे गार्गल्स केले, गळगळे केले. ओके, दे आर सेल्फ लिमिटींग. ओके, ते आपुणूच वयता. ओके, बट द ओन्ली डिसएडवांटेज तुमी म्हणू शकता विथ ह्या दुयेंसान की ते बेगीन कंटेजियस, ते बेगीन ट्रान्समीट जाता. आतां तुमी एका रुमान आसा. ओके, आनी एकट्या मनशाक हांगा कितें सोर दोळे आयला. ओके, ऑर समवन हॅज गॉट से जस्ट अ फ्लू. ओके, chances of him transmitting the infection to other people in that ruman खूप वाडटा. Okay, yeah. So they are highly virulent, you can say. Okay, mean contagious, you can say. Sorry. Okay. Next म्हटल्यार आमचे गोंयान म्हटल्यार आमचो कितें म्हणटा तो आतां सद्या एकदम धुमाकूळ घातला तो म्हटल्यार आमचे डेंगू. ओके, डेंगू जाता चड एक मच्छरान. ओके, इट इज कॉल्ड एज एडिस इजिप्टी. ओके, आणि हो युजली यू कॅन से एडिस मस्किटो इज इट्स लायक अ मॉर्निंग मस्किटो. ओके, बायट युजली डे टायमार जाता. ओके, दिसता मातसो टायगर कसो. ओके, ताका टायगर सारके स्ट्रायप्स आसता. ओके, एंड तो युजली ग्रो जाता इन स्टॅग्नंट वॉटर. ओके, म्हटल्यार साचलेल्या उदकान चड तो हेचे ग्रोथ जाता. ओके, आतां आमचे अशें जाला की बिकॉज ऑफ रॅपीड डेवलपमेंट एंड ऑल्सो सगळी कडेन रस्त्याची कामां चल्ला हांगा थंय, सगळी कडेन इक्विपमेंटान तें पाणी साचून उरता. ओके, आनी ह्याच पाण्यान तो मस्किटो मच्छर जन्माक येता. ओके, सो इन्क्रीज रिस्क ऑफ ट्रान्समिशन इज अलोंग यू कॅन से स्लम्सान. ओके, ऑर एनीवेर वेर अशे कंस्ट्रक्शन वर्क चालू आसा, सब अर्बन एरियाज. ओके, ह्या अशा दीज आर लायक हॉटस्पॉट्स. ओके, ह्या एरियान ते जावपाचे त्याचे चान्सीस चड आसा. ओके, सिम्पटम्स म्हटल्यार डेंगूचो इट इज कॉल्ड अ ब्रेक बोन फिवर. ओके, तुमकां थोड्यांक लायक जोर मातसो लेट येता पण तुमचें आंग इतलें फोडटा की तुमकां अशें कांयच शक्तीच ना कशें. ओके, प्लस असोसिएटेड तुमकां सिम्पटम्स आसता. हाव टू डिस्टिंग्वीश बिटवीन मलेरिया आनी डेंगू तुमी विचारूं शकता. मलेरिया फिवराक तुमकां एकदम चिल्स आनी रायगस. ओके, म्हणजे एकदम कडकडीत असो जोर येता आनी मनीस असो हलता कसो जोर येता. ओके, आनी ताका लायक 2-3 बेडशिटां घेवपाक जाय इतलो ताका जोर येता. ओके, डेंगून मोस्ट कॉमन म्हणल्यार मोस्ट प्रिडॉमिनंट सिम्पटम इज बॉडी पेन. ओके, आनी मागीर तुमकां जोर येता. प्लस थोड्यांक कितें सोर थ्रोट जाता, थोड्यांक पोटान दुखता. ओके, केन्ना थोड्यांक डायरिया स्टार्ट जाता, थोड्यांक रॅश येता बॉडीचेर. ओके, सो दीज आर द सिम्पटम्स ऑफ डेंगू. हय दोतोर, खुबशी जावपी दुयेंसां संदर्भात तुमी म्हायती दिली. आतां आमकां आनीक एक म्हत्वाची गजाल म्हणजे आतां हें सर्वसामान्यपणान सगळ्यांक लागू जाता, पुणून तें जावूनय म्हणून एक थोडीशी काळजी लागतली न्ही दोतोर, तें आमी आयकुपाक रावया. येवकार परतून एक फावट आमचे सगळे मोगाळ आयकुप्यांक खुर्बे भरीत मोगाचो काळजाचो आनी तुमचे मेरेन फोन इन अस्तुरी हो कार्यक्रम डॉक्टर प्रथमेश डिचोलकार आमचे स्टुडियोंत आसात. दोतोर, परतून एक फावट येवकार तुमकां. हें गीत परतून एक फावट म्हाका कट करचें पडटा, पुणून तुमचे खातीर एक म्हत्वाचो प्रश्न घेवन आमचे कॉलर तयार रावल्यात. हॅलो. हां, उलयात. कोण उलयता तुमी? हांव रेश्मा प्रभुदेसाय उलयतां. रेश्मा बाय दोतोर आसा? हय. या हॅलो. या हॅलो डॉक्टर, जोर आयिल्ल्या मनशांक आहार कितें? या आतां आमी म्हणटा की मोस्ट इम्पॉर्टंट आहार आसता आमचे बॉडीचे हायड्रेशन. ओके, आतां तुमकां समज खूब जोर येता, ओके,
समज कुड बी डेंगू मलेरिया कितेंय. ओके, आमी म्हणटा फ्लुइड्स खूब घेवपा जाय. फ्लुइड्स कितेंय आसूं शकता. ओके, मोस्टली आमचे कितें तुमी कितें काडो करून पिवं शकता. ओके, मागीर कितें फ्रुट्स ज्युसीस. ओके, ऑर कोकोनट वॉटर तुमी म्हणू शकता, नाल्लाचें उदक. ओके, आनी नेक्स्ट म्हटल्यार आमचे कितें यू कॅन ऑल्सो से इफ यू आर हॅविंग कॉमन कोल्ड. ओके, आमी म्हणटा, आमी एडवायज करता हळदीचें दूद, गरम हळदीचें दूद. ओके, वीथ कितें म्हणटा हनी ऑर कितें जॉगरी, गूळ बीन घालून. ओके, आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट आहार म्हटल्यार आमकां हेल्दी आनी न्युट्रिशियस डायट घेवपा जाय, वीच इज स्लायटली मोर रीच इन प्रोटीन्स यू कॅन से. ओके, यू कॅन हॅव वेजिटेबल सूप. ओके, चिकनाचें क्लियर सूप घेवपा जाता. ओके, आनी ऑल वेजिटेबल्स एडवायज्ड. ओके, दाळीचें प्रमाण मातशें वाडोवपाचें. ओके, आनी फ्रिक्वंट मिल्स आसपाक जाय. ओके, अशें ना की तुमी आतां सकाळचो 8 तुमी ब्रेकफास्ट केला, मदींच कांयच करना आनी 1 किंवा 2 जेयता. दॅट इज नॉट एडवायजेबल. एवरी लायक एक 1.5-2 वरान तुमकां कितें तरी बॉडीक मातसो तो दॅट न्युट्रिशनल इनपूट दिवपा जाय तुमकां. ओके, सो एडवायज इज टू ईट हेल्दी न्युट्रिशियस फूड, बट एट रिपीटेड इंटरवल्स. ओके, फ्रिक्वंट इंटरवल्स एंड रिपीटेड इंटरवल्स. That would be my advice. Okay, it's not like a hard and fast rule तुमकां हेच खावपा जाय तेच खावपा जाय. आतां तुमकां समज फ्लू जाला, ओके, किंवा कितें तुमकां जोर येता, इट इज नॉट एडवायजेबल टू ईट आयस्क्रीम्स ऑर से कितें रोड सायड कितें तुमी वचून कितें पाणीपुरी या कितें खाता. ओके, दॅट इज नॉट एडवायजेबल. ओके, सो घरांत आमचे इंडियन डायट इज अ गुड बॅलन्स्ड डायट, इज अ होल मील डायट. ओके, सो वॉट एवर आमच्या घरान आसा कितेंय तुमी घेतल्यार, ओके, इट इज लायक रेकमेंडेड, यू कॅन से. रेश्माबाई, जालें प्रश्नाचें उत्तर बरोबर जालें काय ना? हय 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 हय. थँक्यू व्हेरी मच. हां, तुमी दिल आनी असोच मोग आसूनी आमचेर आनी दोतोराचेरूय बी. टेक केअर एंड स्टे हेल्दी. हय, स्टे हेल्दी सामकें इम्पॉर्टंट. दोतोर, खूब बरो प्रश्न तांचो आशिल्लो, म्हणजे डायट कितें. पूण दोतोर एक फावटी पेशंटाक रुचूय नासता न्ही, सारकें. म्हणटकच आमी सांगता पळय, दोतोर गुळी घेवचे पयलीं कितें तरी खाव. तेंच जर खावपाक जायना जाल्यार मागीर अशा वेळार मागीर कितें करप काय दोतोर? नो, इट इज लायक ती येता. ओके, 2-3 दीस मातशें तें मन करना, पण आमकां कितें म्हणटा कितें तरी घेवपाकूच जाय. ओके, बिकॉज समज तुमी कितें मेडिसीन स्टार्ट करता, मेडिसिनाची ती तुमकां एक तुमचे मातशी रूच वयताच. ओके, पण तें मेडिसीन घेवपाक. एक कॉल आमकां येता, जाणून घेवया. हॅलो, Good afternoon. I'm Cheryl Martin speaking. सांग Cheryl. Good afternoon, Cheryl. Doctor, I would like to know, now, children fall sick repeatedly, especially the ones below 10. Correct. So what are the preventions or what is the boost, the vitamin or the whatever boost we have to give them, so that, when they contract an illness like flu or whatever, the magnitude is not much. Correct. And the thing is, the flu vaccine, like we have Prevnar and whatever, they come out at this time, are they advisable to be given to children below 10 years before the onset of monsoon? So whenever now this time they are out. Okay. This is my second question. The third question, Doctor, I'll just tell you. No, it's all right. Yeah. What is the diet plan specifically for dengue? Okay. Okay, that is, one is during dengue and after the platelets come up to around 150,000. Correct. Do we still have to continue with the carry pill, and for how long? Yeah. Okay. And the last question is in case we get the contract jaundice. Okay. Then how do we know first? What are the primary symptoms? What do we look for? And then how do we judge to go to do that specific blood test? And what are the tests that we need to do? Okay. Understood. Okay, thank you. Yeah. Yes. Like you said, तुमच्या पहिले जो प्रश्न आशिल्लो, कमिंग टू बेबीज. ओके, ल्हान भुरगीं आसता तेंची बॉडी सर्फेस एरिया कंपेरेटिवली चड आसता.
सो तांकां डिहायड्रेशन जावपाचे चान्स तितलेच आसता. ओके, रेकमेंडेशन टू किड्स इज तुमी म्हणू शकता तांकांय तुमी बरें हायड्रेटेड दवरपा जाय. ओके, इफ तुमकां बेबी खूब अशें लायक जोर येता, कडकडो खावन जोर येता, ओके, तुमी एक दीस ट्राय केले घरा, ताका बरें उदकान बरें पुसून काडले किंवा ताका कितें तुमी क्रुशनाचे शरब घातले, थंडेचे शरब घातले आनी ते निवाळना, जाल्यार एडवायज वील बी टू कन्सल्ट अ डॉक्टर इमिजिएटली. ओके, अँड स्टार्ट द अप्रोप्रिएट मेडिसिन्स इमिजिएटली. ओके, बेबीज ते म्हणू शकतात दे आर एट इन्क्रीज रिस्क ऑफ डिहायड्रेशन. ओके, डिहायड्रेशनान ते मागीर तेंचे म्हणजे BP डावन जाता आनी ते मातशे तांकां आनी कॉम्प्लिकेशन जावपाचे चान्स आसता. ओके, सो एडवायज वूड बी इफ अ बेबी इज हॅविंग फीवर फॉर मोर दॅन से 2 days with chills and rigors, advice would immediately visit a doctor, not to try any home remedies. Okay, treatments are available and accordingly diagnosis कितें जाता accordingly medicines doctor will prescribe. दोतोर दुसरो प्रश्न आशिल्लो डेंग्यू संदर्भात. या डायट कितें घेवप काय म्हणून. या डेंग्यू संदर्भात म्हणू शकता की तुमी आमचे डेंग्यूचो मेन कॉम्प्लिकेशन आसता जेन्ना कॉम्प्लिकेट जाता. कितें जाता, फर्स्ट 5 days आमकां जोर येता. ओके, आफ्टर दॅट तो डेंग्यू वायरसाचो लोड कमी जाता आनी तो जोर आपुणूच लो जाता. ओके, बट थोडे अशे आसता की तांकां आफ्टर 7 days सुद्दां तांकां तो जोर येत रावता. ओके, सो तेन्ना तुमी मातशे वॉचफूल आसपाक जाय. कित्याक तांकां मागीर तुमकां ते कॉम्प्लिकेशन आमी म्हणटा डेंग्यू हेमरेजीक फिवर, म्हटल्यार तुमी सगळे कडल्यान तुमकां रगत व्हांवपाक लागता. ओके, म्हटल्यार इवन इफ यू ब्रश युअर टीथ युअर गम्स तुमचे ब्लीड जावपाक लागता, नाकांतल्यान रगत येता, टॉयलेटीन रगत येता. ओके, सो दीस इज लायक अ वॉचफूल सायन. ओके, अशें कितें तुमकां आफ्टर 6-7 days सुद्दां आफ्टर टेस्टींग पॉझिटीव फॉर डेंग्यू तुमकां जोर येता, इमिजिएटली तुमी हॉस्पिटलान वचपाक जाय आनी IV फ्लुइड्स घेवपाक जाय. ताका अशें स्पेशल डायट बीन अशें कांय ना. ओके, ट्रिटमेंट इज टू गेट एडमिटेड. ओके, अँड टेक गुड एडिक्वेट हायड्रेशन. ओके, घरा समज तुमचो असो 3-4 दिसा जोर आसा आनी तुमकां आतां बरें दिसता, आमी एडवायज करता की मातशें कॅरिका पपाया ज्यूस. ओके, तितून ते लायक शेरील मेन्शन्ड. ओके, कॅरिपिल टॅबलेट. ओके, तेतून तेचोच एक्स्ट्रॅक्ट आसता. ओके, वी युजली एडवायज टू टेक ओवर 5 days. ओके, 3 times a day for 5 days. ओके, बियॉन्ड दॅट इट इज नॉट नेसेसरी. ओके, कामिणीचेर ताणी एक प्रश्न विचारिल्लो, कशें कळटा काय लक्षणां कितें. फर्स्ट सायन आमचे कामिणीचे म्हटल्यार आमची स्कीन मातशी येल्लो पडटा. ओके, आमचे डोळे एस्पेशली. ओके, ते मातशे येल्लोइश. ओके, पिवळे कशे दिसता. सेकंड थिंग म्हटल्यार आमचे स्टुलाचो कलर. ओके, आमचे युरिनाचो कलर एकदम हळदुळो कसो जाता. ओके, सो दीस आर लायक वॉचफूल सायन्स. ओके, की तुमकां कामीण असू शकता. टेस्ट करपाचें म्हणल्यार आयडियली आमी ब्लड टेस्ट एडवायज करता, दॅट इज लिवर फंक्शन टेस्ट. ओके, दॅट यू कॅन डन. तेतून तुमचे बिलिरुबीन लेवल जॉइंटीस म्हणटा ती सगळी लिव्हराचेर आसता. येस. ओके, सो तुमी लिवर फंक्शन टेस्ट करू शकता. तेतून बिलिरुबीन लेवल कळटा, एन्झायम लेवल्स कळटा. ओके, इफ इट इज म्हणजे खूपच तेंचे व्हॅल्यूज बीन वाडला जाल्यार इट इज एडवायज to get admitted. Okay, not to do any home remedy. If it is within normal, आहार असो म्हणटा आमी म्हणटा गरम पदार्थ चड खावपाचे ना. ओके, मसाल्याचे, मिरसांगाचे. ओके, किंवा व्हेरी ऑयल फ्रायड मटिरियल. ओके, कितें कितें फ्रायज असो कितें असो. आतां हो म्हणल्यार भजयेचो सीजन. ओके, ओके, चाय आनी भजी सगळ्यांक तेच जाय. ओके, सो ते मातशें आमकां कन्जम्पशन मातशें कट डावन करपा जाय. ओके, पूण जनरली कामीण जावप कशी, कित्या खातीर दोतोर. या दिस इज बिकॉज आमचे जे डेंगूचे जे वायरस आसता. ओके, इट अटॅक्स आर बोन मॅरो. ओके, बोन मॅरो इज लायक अ फॅक्टरी ऑफ प्रोड्युसिंग ऑल दीस वेगळे वेगळे ब्लडाचे कंपोनंट्स. लायक आमचे प्लेटलेट्स आसता, मागीर आमचे कितें ब्लड कावंट आसता. ओके, आनी आमचे वेरियस ब्लडाचे कंपोनंट्स आसता ते आमचे ह्या हेतून प्रोड्यूस जाता. ओके, so when the virus attacks, okay, it results in आमचे कितें म्हणटा rise in something called as bilirubin levels. Okay, and त्याच्या कारणान आमकां आमच्या ब्लडान थोड्यांच्या युरिनान सुद्दां तांकां ती कामीण मेळटा. दोतोर अशे तरेची ही दुयेंसां म्हणजे
सर्रास जातात, पूण हाका लागून आमकां काळजी म्हणटा ती पयलीं घेवप आनी आमची इम्युनिटी वाडोवपा खातीर आमी कितें करप हाजेरूय आमी थोडेशें तुमचे कडल्यान जाणून घेवंक सोद. दोतोर, आमच्या शेरील बायचो कॉल डिस्कनेक्ट जालो आनी म्हाका दिसता तांकां आनीकूय कितें कितें प्रश्न आसूं येता. तेन्ना शेरील बायक म्हाका एक विनंती करीन दिसता की तांकां वेळ मेळटा तेन्ना तांणी तुमकां नक्कीच कन्सल्ट करचो, कारण तांचे प्रश्न खूब आसात. एक प्रश्न म्हाका दिसता तांचो उरला वॅक्सिनाच्या संदर्भात विचारिल्लो तो, ताजेर एक जाप तुमची. मोस्ट ऑफ द वॅक्सिन्स लायक त्यांनी मेन्शन केला ते आमचे नॅशनल इम्युनायझेशन शेड्युलान इन्क्लुडेड आसा. ओके, लायक बिफोर 10 years of age मोस्ट ऑफ द वॅक्सिन्स आमचे कवर्ड जाता. इफ तुमी समज भुरगेपणान ते वॅक्सिन घेवना जाल्यार एनी टायम इन युअर अडल्टहूड ऑर आफ्टर 10 years of age you can take that vaccine. There is no hard and fast rule that you cannot take. Okay. कितें म्हणूंक शकता, मोस्ट ऑफ द वॅक्सिन बिलो अराउंड 5 years of age ओनली आमचे मोस्ट ऑफ द वॅक्सिन कवरेज जाता. ओके, मागीर 10 years ओनली आमचे टीटीचे वॅक्सिन आसता. ओके, 15 परत टीटीचे वॅक्सिन आसता, टेटनसाचे वॅक्सिन आसता. बट टायफॉयडाचे वॅक्सिन अवेलेबल आसा. ओके, इन्फ्लुएन्जाचे वॅक्सिनूय अवेलेबल आसा. ओके, सो दॅट यू कॅन, देर इज नो हार्ड अँड फास्ट रूल, यू कॅन टेक इट एट एनी एज. मलेरिया डेंग्यूचे अजून तरी सद्या वॅक्सिन येवना. ओके, समज इफ यू आर प्लॅनिंग टू विजीट एक अशा एरियान वयता थंय मलेरियाचे हे खूब आसा. ओके, थंय इट इज एंडेमीक इन दॅट एरिया, लायक वी से. समथींग कॉल्ड एज तुमी किमो प्रोफायलॅक्सीस करून वचूं शकता. म्हणल्यार टॅबलेटी येता. ओके, लायक आमचे डॉक्सिसायक्लीन अवेलेबल आसा, मॅफ्लोक्विन अवेलेबल आसा. सो ह्या एरियान वचपाच्या पयलीं तुमी ती 2 ते 3 दीस पयलीं तुमी ती मेडिसीन स्टार्ट करूं शकता, सो दॅट तुमकां मलेरिया जावपाचे मातशे चान्स मातशे कमी जातलो. ओके, बट हार्ड अँड फास्ट रूल इज आमी म्हणटा की प्रिवेंशन. ओके, नॉट टू गेट द डिजीज इज मच बेटर. ओके, ओके, सो इफ यू तुमी एरियान रावता जंय तुमकां मातशें पाणी साचलेलें आसा किंवा कितें कन्स्ट्रक्शन चल्लां. ओके, सो आमी युजली म्हणटा की मातशें फुल्ली म्हणजे लॉंग क्लोथ्स घालप, ऑल युअर बॉडी शूड बी कवर्ड. ओके, इफ तुमी शॉर्ट ड्रेसीस घालता जाल्यार मस्किटो रिपेलंट क्रीम्स अवेलेबल आसा, यू कॅन पूट दॅट. ओके, आनी मस्किटो नेट्स अवेलेबल आसा. ओके, तुमी नेट्सान तुमचे हे कवर्ड दवरप, विंडोज कवर्ड दवरप. ओके, तुम्ही समज प्लॅन करता म्हणजे भायर तुमचे चड पाणी साचता किंवा म्युन्सिपाल्टीक सांगून ओके किंवा पंचायती सांगून तुम्ही थंय फॉगिंग करून घेवं शकता, मस्किटो रिपेलंट स्प्रेज मारून घेवं शकता. ओके, वॉटरबॉर्न डिजीज जे पाण्यान आमकां दुयेंसां जाता. ओके, आमी म्हणटा की ताका you should always, the rule of thumb is to always boil the water and drink it hot. ओके, सेम थिंग आमचे फूड. ओके, कितेंय चड अशें ओपन दवरलेले किंवा ओके किंवा थंड जाल्ले आमी शूड बी अवॉयडेड. ओके, सेम थिंग विथ आमचे हे कितें एअरबॉर्न डिजीज आसा, लायक तुमकां फ्लू आसा किंवा तुमकां कितें इन्फ्लुएन्जा जाला. ओके, कॉमन कोल्ड कितें थंडी जाला. ओके, सो आमी म्हणटा सॅनिटेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सॅनिटायझेशन ओके, ऑलवेज. आता आफ्टर कोविड तुम्ही बळे सगळेच आमी आता हँड सॅनिटायझर घेवन भोंवता. ओके, सो कितेंय टच केल्यार बेटर टू सॅनिटायज युअर हँड्स. ओके, चड क्रावडेड एरियान वयता ओके जाल्यार तुमी मास्क घालून तोंड कवर करून दवरप. ओके, समज तुमकां ऑलरेडी तुमची इम्युनिटी कमी आसा. ओके, इम्युनिटी कमी असलेले पेशंट म्हटल्यार तुमी म्हणटा डायबिटीज आमचे सायलंट किलर. ओके, किंवा तुमकां कितें यू हॅव जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम अ इलनस किंवा तुमी कॅन्सराचे पेशंट आसा. ओके, दीस पेशंट शूड अवॉयड गोईंग इन टू प्लेसीस विच आर टू ओवर क्रावडेड. ओके, अवॉयड विजिटींग हॉस्पिटल्स. ओके, बिकॉज चान्सीस ऑफ देम गेटिंग इन्फेक्शन इज व्हेरी हाय. ओके, सो लायक वी से अननेसेसरी विजिट्स वी शूड अवॉइड. ओके, आतां चड मार्केट आतां संडे आमची गटारी असली. ओके, मार्केटान एकदम गर्दी. ओके, सो पेशंट्स हॅविंग ऑल दीस इम्युनो कॉम्प्रोमायज स्टेट ओके शूड अवॉइड विजिटींग ऑल दीस क्राउडेड एरियाज. खंय तुका कसलें दुयेंस पादूं येता एक्झॅक्टली. हय, आनी दोतोर जी वॅक्सिनां दोतोरांनी किंवा आमच्या ऑथॉरिटीनी जी हें केल्लीं आसात ती आमी घेनासतना रावंक जायना न्ही. एक्झॅक्टली. These are already recommended in a national immunization schedule for children below 10 years of age. Okay, most of the vaccines are covered. Like I said, if you have not immunized your
म्हणजे तुमच्या भुरग्यांचे इम्युनायझेशन जावना. ओके, यू कॅन टेक इट इन युअर अडल्टहूड ऑल्सो, देर इज नो इश्यूज. ओके, टायफॉयड, इन्फ्लुएन्झा, बरेचसे वॅक्सिन, फ्लू वॅक्सिन्स हे सगळे अवेलेबल आसा. ओके, सो यू कॅन गेट युअर सेल्फ वॅक्सिनेटेड एनी टायम. म्हणटकच काळजी कशी घेवप हाजें उत्तर आमच्या आयकुप्याक मेळ्ळें आसतलें. म्हणजे खंयचेंय दुयेंस जावचें न्हय म्हणून पयलीं काळजी कशी घेवप. आतां दोतोर हें सगळें करून दुयेंस जालें, खंयचें डेंग्यू जालो, मलेरिया जाली, आनी जातकूच मागीर त्या दुयेंसांतल्यान तो पेशंट भायर सरलो धरया. म्हणटकच भायर सरनाच बरोबर एक फावटी टायफॉयड सारकें दुयेंस रिलॅप्स जाता. म्हणटकूच ह्या गजालींक अवॉयड करपा खातीर आफ्टर म्हणजे बरो जातकूच आमी कितें काळजी घेवची पडटा ह्या संदर्भात दोतोर तुमचे कडल्यान थोडेशें आयकुपाक आमी रावता. आमचे पेशंट तांची प्रायोरिटी आज. म्हणटकच आमचो एक पेशंट आसा, जाणून घेवया. हॅलो बाब, कोण उलयता रे? हांव प्रणव आमोणकर. प्रणव बाब, दोतोर आसा, उलय. हॅलो प्रणव. हाय डॉक्टर. या हाय. या टेल मी. पावसान उदक बॉयल करना, गरम करना जाल्यार तेजे कितें हेल्थ इफेक्ट्स जावंक शकता, कितें डिजीज जावंक शकता त्या बद्दल? करेक्ट. गुड क्वेश्चन. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट, वॉटर इज द मोस्ट इजिली कंटॅमिनेटेड सोर्स. कळ्ळें न्ही? ओके, हेतून वेरियस टायप्स ऑफ ऑर्गॅनिजम्स, व्हायरसीस सगळे आसता. ओके, रायट फ्रॉम आमचे टायफॉयड जावपाचे वायरस, टायफॉयड जावपाचे बॅक्टेरिया, हेपेटायटीस जावपाचे वायरस, हेपेटायटीस ए एस्पेशली. ओके, किंवा कॉलेरा जावपाचे हे. ओके, सो मोस्ट ऑफ दीस बॅक्टेरियाज अँड वायरसीस, ओके, ते नश्ट जाता जस्ट बाय बॉयलिंग द वॉटर. देर इज नो रॉकेट सायन्स इन दीस. ओके, जस्ट यू हॅव टू बॉयल द वॉटर, दॅट इज द मिनिमल यू कॅन डू. ओके, सो हे सगळे दुयेंस जावप नाका. ओके, म्हणून आमी एडवायज करता की वॉटर ऑलवेज शूड बी बॉयल्ड अँड आनी पिवपाचें. ओके, जायना जाल्यार आमकां हे मोस्ट कॉमन डिजीज एस्पेशली इन गोवा. ओके, तुमी म्हणू शकता की टायफॉयड, कॉलेरा इतलो आतां सद्या ना. ओके, हेपेटायटीस ए एस्पेशली. ओके, हे कंटॅमिनेशनान आमकां जावपाचे चान्स खूब वाडटा. ओके, प्लस आमकां कितें थंडी जाला, ओके, ऑर समज फ्लू, ओके, इट इज एडवायजेबल बेटर टू ड्रिंक हॉट वॉटर. ओके, मातशें आमचें जें सिक्रेशन आसता, आमचे ती थंडी जी बल्लां आसता ती मातशी लूज जाता. ओके, आनी इट हेल्प्स इन ऑल्सो इम्प्रुवींग रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द असोसिएटेड व्हायरस. ओके, प्रणव बाब, जालें तुका समाधान काय आनी प्रश्न आसा? ना, म्हणजे चालेल. थँक्यू डॉक्टर. असोच मोग आसूं न्ही आमचे. टेक केअर, स्टे हेल्दी. थँक्यू. हय, दोतोर तांचो प्रश्न सारको जेन्युइन आशिल्लो. आतां उदकान बसून जंतू आसूं येता, म्हणटकच ते एकदां तापयलें काय ते जंतू मरतात. म्हणटकच तें गरम करून थंड केल्लें सुद्दां उदक असलें जाल्यार सुद्दां पिवूं येता. पूण तें थंड केल्लें उदक आमी चड उकतें बिकतें दवरूंक जायना. दोतोर, आमचो एक प्रश्न आशिल्लो की आतां दुयेंसांतल्यान मनीस जेन्ना भायर सरता निघतोच तेन्ना ताजी इम्युनिटी देविल्ली आसता ऑलरेडी. म्हणटकच दोतोर, ताणें कशी काळजी घेवप ह्या संदर्भात आमकां थोडेशें तुमचे कडल्यान सल्लो जाय आशिल्लो. सारकें. लायक तुमी म्हटलें आतां, समज जर तुमकां डेंगू जाला ऑर अदरवायज तुमकां समज चिकनगुन्या जाला, चिकनगुन्याचो जो जॉयंटाचो पेन आसता इट रिमेन्स अप टील 6 months. तुमची हाडां इतली दुखता. ओके, तुमी म्हणटा रे हांव रिकवर जाला तरी म्हाजी हाडां अजून इतली कित्याक दुखता. सेम थिंग विथ डेंगू. ओके, 4-5 दीस तुमकां जोर येता, पण थोडे अशे आसा तांकां 7व्या 8 दिसा परतो जोर येवपाक लागता. सो तुमी रिकवर जाल्यार डजंट मीन इट इज द एंड ऑफ इट. ओके, तुमी तुमचे तुमी कितें पथ्य करताले, तुमी कितें ते न्यूट्रिशन घेताले, कितें ते आहार घेतालो, तेच तुमी ते चालू दवरपाक जाय. ओके, अशें ना की तुमी आतां 5 दीस घेतलो, इट इज नॉट लायक मेडिसीन. तुमी 5 days घेतले, ओके, नाव. पूण मागीर ते पेशंटाक दोतोर कितें सरप्लस बी दिवचे पडटा एडिशनल, म्हणजे आय डोंट थिंक सो कितें मल्टीविटमिन्स बी तुमकां कितें अशें घेवपाचीच गरज आसा अशी ना. ओके, तुमी समज इम्युनो कॉम्प्रोमायज आसा म्हणटा तुमकां लायक
हांवें म्हणलें डायबिटीज आसा किंवा तुमकां कितें टीबीचें दुयेंस आसा किंवा तुमची कितें कॅन्सर आसा बीन अशें कितें ओके तेन्ना तुमची इम्युनिटी डावन आसता. सो इन एडिशन टू तुमी घेता ओके इन एडिशन तुमकां मातशे मल्टीविटमिन्स सप्लिमेंट्स तुमकां घेवपाची गरज पडू शकता. बट नॉट हार्ड अँड फास्ट रूल दॅट एवरीवन हॅज टू टेक ओके. बट तुमचे डायट आनी कितें तुमचो तो आहार चलतालो दुयेंसा टायमार advised to continue at least for some time. Okay, maybe some 15-20 days, okay, maybe a month also. Okay, जर तुमकां कामीण जाला okay, कामीण is not like immediate response नसता तो बॉडीचो, takes some time. Okay, maybe a month, थोड्यांक कितें 6 म्हयने, थोड्यांक वर्सभर सुद्दां लागता. Okay, सगळे पॅरामिटर्स नॉर्मल जावपाक. Okay, so अशा पेशंटांक they have to continue with their diet. Okay, so it has to be continued over that period of time till your parameters they come normal. पब्लिका कडेन खूप लागीं वचपाचें टाळप जाता. एक्झॅक्टली ओके. दोतोर आनीक एक म्हत्वाचो प्रश्न ताची जाप तुमी मागीर आमकां दियात. एक समजा पेशंट जो आसा म्हणजे ताका खूब एकदम जोर आयलो किंवा एकदम कितें तरी घडलें, आतां इमर्जन्सी जेन्ना येता न्ही तेन्ना दोतोर त्या पेशंटाच्या घरच्यांनी कशें वागप किंवा त्या पेशंटाक इमिजिएटली म्हणजे दोतोर नासतना घरचे घरा कितें पर्याय करप हाजेर दोतोर आमकां थोडेशें. हॅलो नमस्कार बाब. नमस्कार मॅम, रामनाथ परब उलयता. अच्छा रामनाथ बाब, दोतोर आसा स्टुडियोन, उलय बाबा. ओके दोतोर, म्हाका एक सांगात. येस रामनाथ. की पावसात जी दुयेंसां आसात न्हय जेन्ना म्हणजे मॉइश्चर असल्यार थंडी जाता भुरग्यांक जाणट्यांक बीन, अशी खरें एक्च्युअल खरें आहा तें ना म्हाका एक्झॅक्टली कळुना तुमी कितें विचारपाक सोदता. आतां पावसाच्या दिसांनी म्हणजे भिजोंक ना मनीस वा भायर वचूंक ना, खंय तरी एका जाग्यार बसलेलो आसा थंय तेका शिके येवपाक लागता, मागीर तेका थंडी जाता. सारकें. हा आनी दुसरो एक प्रश्न म्हाजो आसलो की म्हाजो सांगता की म्हाका रुटीन वीकली थंडी जाता. आयज समर जाल्ले जाल्यार दुसऱ्या समर मेरेन म्हाका थंडी जाता. आनी केन्ना केन्ना तो मागीर दीस चुकलो जाल्यार परतो मागीर मंगळार जाता. तशें आसता. पावसाच्या दिसांनी चड जाता. हय. ओके लायक तुमी विचारले तशें ओके, पावसान अशें ना हार्ड अँड फास्ट रूल ना की तुमी भायरूच गेल्यार तुमी पावसान भिजल्यार तुमकां थंडी धरतली. ओके, घरा बसल्यार सुद्दां कितें आसता की आमचे वाऱ्यानूच मॉइश्चराचो कंटेंट वाडटा. ओके, सगळे तुमी पळयले आसले आमचे कपडे आसूं किंवा आमचे सरफेस कितें आसूं ओके, ते सद्दां थंड आसता. ओके, अँड वॉटर मॉइश्चर म्हटल्यार वॉटर. ओके, आनी पाण्यान सद्दां आमचे पाणी इज इक्वल टू लायफ. ओके, तेतूनच ते कितें जीव जंतू ते व्हायरस तेतूनच ते तेंची ग्रोथ चड जाता. ओके, सो अशें ना की तुमी भायरूच वता, इवन स्टेईंग इनसायड द हावस तुमी एका रुमान आसा. ओके, वारो तर सगळीच कडेन आसता, एअर इज सरावंडींग एवरीवेअर. ओके, सो जेन्ना तो मॉइश्चर कंटेंट वाडटा आनी समज तुमच्या अवती भोवती कोणाक तुमच्या परिसरान कोणाक थंडी जाला. ओके, नॉट ऑलवेज लायक आमी सगळ्यांची अशी हॅबीट नासता की तोंड कवर करून किंवा कितें म्हणटा कितें शिकवा येयली लायक तुमी म्हणटा तुमकां आतां शिको येवपाक त्रास आसा. ओके, नॉट ऑलवेज वी कवर आवर माउथ. ओके, नॉट ऑलवेज आमी कितें रुमाल बीन दवरून खोकता किंवा शिकता अशें ना. आनी आमचे खंय ना खंय ते आमी मागीर कितें टेबलार टच केले किंवा आमचे कितें म्हणटा टॉवेलाक कितें कोणाच्या कॉमन टॉवेलाक टच केले. ओके, सो थंयच्यान त्या मनशान समज त्यांनी टच केलें ओके थंयच्यानूय ताका तें दुयेंस जावपाचे चान्स आसता. सेकंड प्रश्न म्हटल्यार तुमचो की तुमकां परती थंडी जाता. ओके, सो कूड बी सेकंडरी टू मे बी तुमचे इम्युनिटी लेवल कमी आसा किंवा थोड्यांक एक हें आसता की एक एलर्जीक कंपोनंट आसता. ओके, सो कूड बी इदर रायनायटीस ऑर कूड बी इवन सायन्युसायटीस. ओके, ते एक दोन दुयेंसां आसा, रायनायटीस किंवा सायन्युसायटीस म्हणजे सायनसाचे तुमकां प्रॉब्लेम जाता. ओके, याचे मोस्टली कारण परते जर तुमकां जाता हे आसता मोस्टली एलर्जीज. ओके, सो हेची ट्रिटमेंट अशें आसतलें की जे तुमचे एलर्जीचे सोर्स आसा यू शूड अवॉयड दॅट. ओके, थोड्यांक कितें अगरबत्ती लायली ओके किंवा कितें मातशें डस्ट आयलो ओके ताका तेंची एलर्जी जाता.
ओके. दोतोर म्हाका न्ही हांव आतां पळयात एक रूम आसा घातलेलो आसा, एक तो उगडूंक ना, एक आठवडोभर जाला. रामनाथ बाब, आमचे कडेन वेळ मातसो कमी आसा. ओके, तुमचे प्रश्न थोडे भितर आवर्तो घेयात. एलर्जीक थंडी जाता फक्त अवॉइड करप. सारके. ओके, तुमचे कितेंय असू शकता. कुड बी पेट्स, थोड्यांच्या कडे पेट्स असता, तांकां पेट्साची ती लव येता, त्याची एलर्जी जाता. ओके, किंवा तुमी कितें म्हणटा धूर, ओके, किंवा डस्ट, ओके, थोड्यांक कितें परफ्युमाची. ओके, सो त्याचे ट्रिटमेंट अशें म्हणू शकता की प्रिवेंशन. ओके, तुमकां तुमी एक्सपोज जावपाक तुमी ते मातशें अवॉइड करपाक जाय. ओके, एज मच एज पॉसिबल. रामनाथ बाब, दोतोर म्हाका दिसता की धुराची आसूं शकता म्हाका. सारके. असोच मोग आमचेर आसुनी. परतून एक फावट आमी दोतोर आमचो आयचो दोतोर डॉक्टर प्रथमेशाक परती हाडया. आमचो वेळ सोंपिल्लो आसा. रामनाथ बाब, देव बरें करूं तुमच्या सुंदर प्रश्ना खातीर. थँक्यू फॉर द क्वेश्चन. बरें. हय दोतोर, खुबशे प्रश्न तुमी आमचे सोडयले आणि आनीकूय बरेचशे उरल्या, कारण हो सिजनूच तसो आसा. तेन्ना तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हांव इतलेच खातीर आमचे कडेन वेळ ना उलोवपाक म्हणून. म्हणटकच दोतोर, खूब बरें दिसलें. तुमी मुद्दाम तुमचो मोलादीक वेळ आमकां दिलो. आयचो हो कार्यक्रम आमी हांगा सोंपयता. थँक्यू सो मच.